लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रस्तावना. आमचें मोदें चॅप्टर 1. आमचें मोदें जाल्यात त्या घडण्यांची कथा बरोवन दवरूंक जायते जाण वावुरल्यात. सुरवातेक थावन त्यो घडण्यो देखलोल्या साक्षीदारांनी आनी शब्दाच्या सेवकांनी आमकां संदेश दिला त्या प्रमाणे तांची कथा तांणी बरोवन दवरल्या. हें जाणा जावन म्हजेय पालयेन त्या सगळ्या घडण्यांची मेहनतीन चवकशी केल्या उपरांत तीच कथा तुका श्रेश्ठ तेवफिला क्रमान बरोवन दवरूंक हांवें येवजिलें. ज्या घडण्यांची तुका शिकोवण मेळ्ळ्या ती कितली खात्रेची ती तुका थाव्यान जावचे खातीर अशें करचें म्हण म्हाका दिसलें. 1. जॉन बातिस्ताचो आनी जेजूचो जल्म आनी गुपीत जिवीत. जॉन बातिस्ताच्या जल्माची विजबी. जुडेयाचो राजा हेरोड राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगडाचो जाकारियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. एलिझाबेथ नांवाची ताची पोतीन आरोनाचे संस्थेची आसली. चुकोय नासतना सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो आज्ञा आनी फर्मावण्यो पालोवन दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. तांकां भुरगें बाळ नासलें कित्याक एलिझाबेथ वांचती आसली आनी दोगांय उत्तार पिरायेक पावलोलीं. आनी अशें घडलें. आपल्या वांगडाचे पालयेन देवा मुखार याज्ञिकाची सेवा कोत्ता आसतना याज्ञिकी सेवेची चाली प्रमाणे ताचेर सोत पडलोली देखून धूप जळोवंक तो सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत भितर गेलो. धूप जळोवच्या वेळार सगळो लोक भायर रावन मागणें करतालो. धुपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो सर्वेस्पराचो एक दूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारियास घाबरलो आनी ताचेर कांपेरो देंवलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकारियास, तूं कांपू नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पोतीनी थावन तुका एक भुरगो जल्मतलो आनी जुंव म्हूण तूं ताका नांव दितलोय. तूं खुशाल जावन मुरगोडटलोय आनी ताच्या जल्मान जायतीं जाणां खुशाल जातलीं. तर तो सर्वेस्परा मुखार व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियेवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यान थावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाच्या जायत्या पुतां धुवांक सर्वेस्परा तांच्या देवाशी तो पोत्तून हाडटलो. आवय बापायचीं आनी तांच्या भुरग्यांचीं काळजां एकामेका थंय तो वळून हाडटलो. फितुरांक तो धर्मवंत मनशांची जाणवाय शिकयतलो आनी अशें सर्वेस्पराक पुर्ती एक परजा तयार करचे खातीर तो ताचे फुडें एलिजाचें मोंत आनी बोल्ड घेवन चलतलो. जाकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पोतीन उतार पिरायेक पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, हांव गाब्रिएल, देवाच्या फुड्यांत उबो आसता तो. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका देवान तुजेशी धाडला. पळय, म्हज्या उतरांचेर हांवें बावाट धरूंक नाय म्हूण ह्यो वस्तू घडो पर्यंत तूं मनो उरतलोय. तुज्यान उलोवंक जावचें ना. म्हजीं उतरां मात तांच्या वेळार पाळोन येतलीं. इतल्या म्हणसर लोक जाकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्थानांत ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें देखून पवित्र स्थानांत एक दर्शन ताका मेळना म्हूण तीं समजलीं. तो तांकां फकत कुरो करतालो आनी म्हणूच उरलो. ताचे सेवा धर्मेचे दीस बत्तोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पोतीन घरभेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, सर्वेस्परानूच हें केलें. म्हजेर आपली दयाळ दिश्ट घालून मनशां मदें हांवें भोगलोलो बेमान ताणें पयस केलो. जेजूच्या जल्माची विजबी.
एलिझाबेथाच्या गर्भस्थपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नोगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुझे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचें सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तूं देवाचे आपुरबायेची. आयक, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजूत हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हरतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हरत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोशिलो कोड सोल्लो. मारिया एलिझाबेथीक भेट दिवंक वेता. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुड्याच्या एका नोगरांत धडवडन गेली आनी जकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तोऱ्या मोदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें? तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलय देखून तूं सुभागी. मारयेचें तुस्त गीत. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर बलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान घर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सद्रां वयले शेवटिता. हिण हळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमा आनी ताचे संस्थी खातीर सर्वकालाक आमचे पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणा घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जोआंव बातिस्ताचो जल्म आनी सुनत. इतल्या म्हणसर एलिझाबेथ परसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिचीं शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका परबीं दिवंक लागलीं.
8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जकारियास म्हूण ताका नांव दिवंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दिवंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदूंक काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळीं शेजारीं थोटाकलीं आनी जुडेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्खांत ह्यो घडण्यो गाजताल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता? कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताचे सोवें आसलो. जकारियासाचें गीत. ताचो बापूय जकारियास पवित्र आत्म्यान भरोन अशें भाकीत करून उलयलो, वाखाणणी सर्वेस्पराक, इस्रायेलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरचेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बोडवोन तारोकाक उपचयलो. आमच्या दुस्मानांच्या ताब्यांतलीं आनी आमचो द्वेस धरतल्या सगळ्यांच्या हातांतलीं आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भुक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी मागां थावन ताणें भासायल्लें. आमच्या पुर्वजांक आपूण दया दाखयतलो आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास करतलो म्हूण ताणें सांगून दवरलोलें. आमच्या दुस्मानांच्या हातांतलीं सुटोन भिरांती विणें ताची भक्ती करूंक आपूण आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्राहमाक उतर दिल्लें. अशें आनी सगळ्या आमच्या जिवितांत ताच्या फुड्यांत पवित्र आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्या म्हूण भास दिल्ली ती ताणें आतां पाळ्ळी. आनी तुका बाळका म्हज्या भोवत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं सर्वेस्पराच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकांचें बोगसणें दिता त्या तारणाची वळख ताचे पोरचेक तूं दितलोय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें आमच्या वयर सर्गा वेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मरणाचे सावळेंत जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमचीं पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. ज्वान बातिस्ताचें गुपीत जिवीत. आनी दुसरो भुरगो वाडटा बुदीन घट जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजार दिश्टी पडोसर तो अरण्यांत रावतालो. देवाचें उतर हें.